पड्ड्या फाटल्यान राजकीय घडामोडींक नेट। हाचे कारण म्हळ्यार सावड्डे मतदारसंघातल्या सगळ्या 7 पंचायतीच्या सरपंचांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन केल्ली मागणी। सोमारा सावड्डेचे 7 सरपंच, काय पंच आनी काय मंडळाचे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। तांची मागणी आशिल्ली सावड्डेचो आमदार दोतोर गणेश गांवकाराक मंत्रीपद दिवचें। मुख्यमंत्र्याक मेळून आयले उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आमदार गणेश गांवकाराक मंत्रीपद दिवपाच्या मागणेचेर सकारात्मक आसा असो सरपंचांचो दावो। सीएमान आमकां म्हणजे अशें सांगलें की ताच्या लिस्टान नांव आसा आमकां ताका करपाचो आसा आनी आमची मागणी आसा की बेगिनात बेगीन आमच्या गणेश गांवकाराक मंत्री करचो। हाचें कारण अशें आसा की गेले कितलींशीं वर्सां जालीं सावड्ड्या असंख्य प्रश्न आसा। ट्रकवाल्यांचें मायनिंग बंद जाल्लें 12 वर्सां जालीं, ताजे नंतर जीपीचो प्रश्न आसा, शुगर फॅक्टरीचो प्रश्न आसा। तरी आसतना सावड्डेची जनता जी आसा ही कितलींशीं वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान रावल्ली आसा। सीएमान आमकां स्पेशली सांगलां आमचे गणेश भाऊ गांवकाराक एक खास तरी मिनिस्टर दिवपाचें आमचें प्रोविजन आसा। ताका लागून हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा आनी हांव सीएमा कडेन स्पेशली मागता, कित्याक आमचो सावड्डे मतदारसंघ कित्येक वर्स जालो सगळे भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्लो म्हणून वळखतात आनी प्रत्येक इलेक्शनाक आमी भारतीय जनता पार्टीक मोठी लीड दिता, मोठी संख्येन लीड दिता। गोंयचे सीएमाक मेळ्ळे आमी तो प्रश्न मांडलो तेजे कडेन आनी सीएमान आमकां रोखडेंच सांगलें भाऊ मरे तेजो आमचो विचार चालू आसा। ताका लागून आमकां मातशें बरें दिसलें आनी ही मिनिस्ट्री आमकां खास करून कित्याक जाय सांगता। भाऊ एक टायम येयलो, परत पडलो, परत आतां येयलो। आमचे भुरगे जे आसा पळय न्हू, बरे प्रोफेशनल भुरगे आसा, बेकार आसा। आयज तुमी पळय कुडचड्या मतदारसंघ ताका 2 फावटी मिनिस्ट्री मेळ्ळी, बरी मिनिस्ट्री मेळ्ळी, सगळ्यांक जॉब मेळ्ळे ताच्या मतदारसंघात। आमच्या मतदारसंघात आमकां जॉब मेळना भुरगे आमचे विचारतात आमकां अशें कितें जाता। ताका लागून ते खास करून भुरग्यांक न्याय दितलो जाल्यार ताका एक बरी मिनिस्ट्री जाली। आनी भाऊ हो तेजें एडमिनिस्ट्रेशन पावरफूल, तेजे आतां मिनिस्टर नासतना सुद्दां तो जॉबाक भरपूर खटपट करता आनी जॉबूय दिता। डेव्हलपमेंटा बाबतींत जर कांय येना पूण हो जो डिमांड आसा युथाचो डिमांड आसा। आम्ही आयज मुद्दम वचून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची भेट घेतली आणि भेट घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे आमी आमच्या मतदारसंघाक म्हणजे आमच्या आमदाराक मंत्रिमंडळान सामील करून घेवचो हो आमचो मेन डिमांड आशिल्लो। आनी आयज आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वचून सांगला की आमी आमच्या मतदारसंघाक मंत्रीपद दिवचें म्हणून हो आमचो डिमांड आशिल्लो। कशें आसा की सावड्डे मतदारसंघ म्हणून आमी पळयता गेली कित्येक वर्सां भारतीय जनता पक्षाक भरभरून मत दिता। आयज त्या कार्यकर्त्यांक विचारपाक लागल्या की गोंयचो कॅबिनेटाक आमचो भोव कित्याक ना, कित्याक सगळे अख्ख्या गोंयांत सावड्डे मतदारसंघ ताका एक विजनरी लिडर म्हणून पळयता। तेजे कडेन कॅपसिटी आहा, खंयचो प्रश्न जो आहा जो खूब काळ प्रलंबीत आहा तो बेगींतल्या बेगीन तो सुटाव करपाक ती कॅपसिटी आसना। आमी ते गेले एडमिनिस्ट्रेशन लागींच्यान पळयले कडेन आसा आनी आमी प्रत्येक कार्यकर्ते मतदारसंघाचे मागता की ताका एक फावट मंत्रीपद दिवचें। एके वटेन कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कथित भ्रष्टाचारावेल्यान तशेंच नॅशनल गेम्स आयोजन आनी हेर काय अर्थीक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात विद्यमान मंत्री गोविंद गावडेचेर टिका जाता। मंत्री गावडेचेर जावपी टिकेक लागून परत सरकाराची इमेज डॅमेज जावपाक लागल्या। आनीक एक गजाल म्हळ्यार गोविंद गावडे हो एसटी समाजाचे प्रतिनिधित्व करता जाल्यार गणेश गांवकारूय हेच समाजाचो फुडारी। ताका लागून जर गावडेक मंत्रिपदा वयल्यान देंवयलो आनी गांवकाराक मंत्री केलो जाल्यार समाजाच्या राजकारणायूय सरकार सादपाक पावतलें। ह्या सगळ्या बाबींक लागून सरकार आनी भाजपाच्या मनात नेमकें कितें चल्लां हाचेर आतां राजकीय चर्चा रंगपाक लागल्या। गोविंदाचो मोरया करपाच्या दिकेन पड्ड्या फाटल्यान राजकीय घडामोडी सुरू जाल्यात अशें कांय राजकीय विश्लेशकांचें मत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।